काँग्रेस सोडूंक सोदता त्या आमदारांक कोण आडावंक शकना. काँग्रेस पक्ष न्ही ती खंय एक चळवळ म्हणून प्रदेशाध्यक्ष लुईजीन उलयला. तालुका आनी जिल्लो समित्यो जी नांवां थारायतात तेच पक्षाचे उमेदवार आसतले म्हणून लुईजीन सांगता. सर्गेस्त इंदिरा गांधीचे पुण्यतिथीक काँग्रेसीन पणजे काँग्रेस हावसांत तिका श्रद्धांजली दिली. श्रद्धांजली दिवंक सिनियर राणे एकलोच आमदार. We had asked the district to identify the names of the prospective candidates in their respective constituencies after the blocks had sent it to them. Now I am told that the districts had meetings on 21st and 22nd, which I have not yet received, but I am sure they will be sending it. They must be doing it tabulation and all that. The moment I get it, I will inform you. No, because the moment they send it to us, I will call the Pradesh Election Committee. We had already 2 Pradesh Election Committees, but the moment I get it in my hand, and most probably we are waiting for the Diwali, this to be over. Anytime this coming week, we will call the Pradesh Election Committee and we will inform you. Names are finalized already. No, how you can finalize and I can finalize. It has to come from the districts also. But will the sitting MLAs get tickets? See, according to me, sitting MLAs normally get the tickets. Because I had been in charge all over the country, so many states like this and all that. And there is always a preference unless until there is some problem. Okay. Those who wants to leave, can you stop them? If they are leaving, let them leave. See, I don't know. You are saying they are leaving. They already. See, Congress is a movement. The party doesn't belong to one individual. The party doesn't belong to me. Party belongs to the people of this country. पणजे यो वच करतल्यांक आतां मल्टी लेवल कार पार्किंग फॅसिलिटी मेळ्ळ्या. पणजे सांता मोनिका जेटी कडेन फॅसिलिटीचें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हातान सोमारा उक्तावण जालें. जाता ना करून निमाणे पाडव्याक उक्तावणाक मुहूर्त मेळ्ळो. ह्या फॅसिलिटीक लागून पणजेचो पार्किंगेचो प्रस्न सुट्टलो. ट्रॅफिक जाम जावचो ना म्हूण पर्रीकार सांगता. लोकांनी फॅसिलिटी वापरची, गाडयो खंयचे खंय पार्क करच्यो न्ही म्हूण पर्रीकार उलयलो. फाटले 1.5 वर्स रक्षा मंत्र्याक मुहूर्त मेळना म्हूण निमणो सोमारा पाडव्याक टुरिझम खात्याक पणजे पयल्या मल्टी लेवल कार पार्किंग फॅसिलिटीच्या उक्तावणाचो योग आयलो. पण आयज हो प्रकल्प लागलेलो आसा. 7 दीस तुमकां फुकट गाडयो रावपाक मेळटल्यो, रूट लावपाक. पण प्रकल्प जाल्यामुळे रस्त्यार गाडी रावपाची गरज ना. बेगींतल्या बेगीन बशी खातीर जे केलां, जॅकीचेर थंय 90 काय 95 बशी खातीर तोय जागो खाली करून घेवचो. म्हणजे बशी थंय दवरल्यो जाल्यार ह्या भागांत जे पळय टुरिजमा खातीर कंजेशन जाता तें बंद जातलें. गाडयो हांगा किंवा बशी थंय लायल्यामुळे लोक जे क्रॉस करतात ते क्रॉसिंगूय हांगाच्यान एवेलेबल आसा. कॅसिनोचे पार्किंग भितर जाता. कॅसिनोवाल्यांक आमी तेन्ना डायरेक्शन दिल्लें लक्षांत दवरचें की तांच्यांनी आपल्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो हांगा पार्क करच्यो आनी कोणाक सोडपाचें जाल्यार त्या जी पळय सिटीक बस आसतली जी आतां फुकट आसतली म्हटल्यार तातूंतल्यान पॅसेंजरांक थंय सोडचे. गाडयो थंय पार्क करच्यो न्हय, मोटरसायकली थंय पार्क करचे न्ही. सायकल पार्टी म्हणटात त्यो पॅडी बस सायकल गाडयो गोंयांतूय आयल्यात. गोवा टुरिझमान असल्यो 2 गाडयो पणजे हाडल्यात. मल्टी लेवल कार पार्किंग फॅसिलिटी दिता आसतना खूब खोस भोगता, आनंद भोगता. पणजे खातीर अशे कार पार्किंग फॅसिलिटीज आनीक 1-2 ठिकाणी येणाऱ्या काळात आसूंक जाय. पणजे बरोबर जी प्रमुख शहरां मडगांव, वास्को, म्हापसा अशा भागांनी पार्किंगाच्या फॅसिलिटीची तितलीच आवश्यकता आसा. पणजे शारांत यो वच करपाक फ्री शटल सर्व्हिस सुरू करतले म्हूण जीटीडीसीचो चेअरमॅन निलेश काब्राल सांगता. पणजेचो आमदार आनी ताणें मेळून महापालिकेचेर बरोच फोग काडलो. आनी फाल्यांच्यान हांगा 450+ गाडयो हांगा पार्किंग जातल्यो. पूण संकल्पना अशी आसा की हो प्रोजेक्ट फक्त सांजच्या टायमार जे क्रूज बोट येता तांकां यूज जातलो, दिसाचें कितें करपाचें. तेन्ना हांवें आनी सिद्धार्थान ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट प्लॅन केला. म्हाका फक्त ते मोदी कोण येना जाल्यार पुरो अशें कोणाक दाखयता कितें तें. कित्याक संकल्पना अशी आहा
की आमी हांगाच्यान फ्री शटल सर्वीस इन द फूल पणजी सिटी करपाची आसा. दिनेश बाब कांय खंत ना, खंय तरी CCPन हाचे इम्पॉर्टन्स वळखूंक शकली ना, म्हणून म्हाका दिसता आयज पणजेकारांनी प्रचंड संख्येन हांगा येवन सगळ्यांनी तुज्या प्रकल्पाक हांगा एक पाठिंबो दिला. ह्या बिल्डिंगे वयल्यान, ह्या वास्तू वयल्यान पणजे शहराचे आमचे मांडवी न्हंयचें एक अत्यंत बरें दर्शन जाता. आनी म्हाका दिसता सांजच्या वेळार ते अप्रतीम आसता, सगळ्याक लायटी आसता, लायटी झगमगता आनी नवो मांडवी पूल आमचो सायडीकच तयार जाता. तोय एक भव्य दिव्य प्रकल्प. आनी म्हाका दिसता एक इवन जर आमी जर वयर हॉल केलो, पणजे शहरात आमचो कम्युनिटी हॉल असो ना, जर हांगा आमी एक हॉलाचोय प्रकल्प आनी निलेशान सांगले प्रमाणे हे जर उबे रावले ना जाल्यार डेफिनेटली भारतीय जनता पक्ष, आमचे सगळे सरकार आनी आमचे सगळे वांगडी एक टुरिजमाक एक नवी दिशा दिवपाक शकतले. ही पार्किंग फॅसिलिटी पणजे शाराक मात ह्या प्रकल्पा वयल्यान महापालिकेचे सरकारा कडेन कोत्रपण महापालिकेच्या कोणाकूच उक्तावणाक आपयले नात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक ब्रेक.